कारवारचो पारंपारीक शिमगो उत्साहात सादर जालो। कारवार शिमगो हो आपापल्या समाजाच्या परंपरेनुसार सादर करते येयलात। गेल्ले वर्सा कोविड कारणान ब्रेक लागिल्ल्या या शिमग्याक या वर्सा कसलीच अडचण येयली ना। कारवारात हो शिमगो गांवागांवांत चलता। होळेच्या 6-7 दिवसां पयलीं नमन घालन आपापल्या समाजाच्या मूळ देवाक किंवा करीदेव किंवा होळी नसाक पुजा अर्चा करून गांवांत आणि ठराविक परंपरेनुसार घराघरात वचून आपली कला प्रदर्शन करतात। हो शिमगो आपल्या दारात येऊन गेल्यार कसलीच रोगपिडा येना, सगळी संकट निवारण जाता असो लोकांचो विश्वास आसा। या शिमग्याक विशेष अशी पारंपारीक प्रथा आसा। ठराविक वेशभूषा, तकलेक रंगबिरंगी पागोटे किंवा तुरे बांधून घरात घरात नाचचे, हेजेन लोकांले मनोरंजन जाता। एक वेळा हे देवस्पण करून गंधाचो टीळ लावन शिमग्याक भायर सरले की होळी जळयता पर्यंत तेमी घरात भितर प्रवेश करप ना ही परंपरा आसा। ज्या जाग्यावेल्यान तिळ लावन हो शिमगो सुरू जाता त्याच जाग्यार येवन करीदेवाली पुजा करून त्या शिमग्याची सांगता जाता। कारवारच्या परंपरेनुसार होळी जळयल्या दुसरे दिवसाक सकाळी काही जाग्यार वाड्यावेले लोक जमून रंगमान घेऊन आनंद घेतात, तर काही लोक भांग सारख्या मादक पदार्थाचे सेवन करून खुशी अनुभवतात आणि अखेर समुद्रात किंवा भाईकडे वचून स्नान करतात। होळी कच चलती आसिंगा बरी चलती आसा। सगळे वाड्यावयले पोरां आणि ग्रामाचे पोर येवन घेवन मेळून होळी करून बरे करून खेळटे आसा आमी, आणि तशेंच आमकां आनंद दिसता बरे करून खेळचे। सगळे पोर एक जालके आणि खूप बरें जालें। अशेंच वर्सा जाते राबो। एक दोन वर्ष तुमकां कोरोना हेजेन होळी आमी खेळिले। आज माझाळे बाजारात कशी होळी जाते हा? होळी बरे जाती आसा। तशेंच आमी कोरोना टायमार बी आमकां 2 वर्स बरे करून आमी खेळ्ळे, तशें काय बेजार जालें ना। आमी वाड्यावयलीच पोरां मेळून सगळे लोक खेळ्ळे। तशेंच खूब बरें दिसता आमकां, सगळे लोक पोर येवन मेळटात। कोण गोंयां येवन कामां उरतात, कोणी हुबळी बेंगळूर उरतात, सगळे लोक येवन आमकां होळी खेळून बरे करून खेळटा म्हणून खूब बरें दिसलें। आणि हेचे मुखाल्ले प्रोग्राम मुखाल वर्स बी अशेंच करून जावं, होळी जावं, कोरोना बिरोना सगळे वच म्हणटा आमी। तशेंच बरें हय मुखार बी अशें करून बरें करता। तशेंच आमगेले पोरां आमी बरें करून रावचे, एक अशें करून रावचे, वायटपण आनी कसले झगडे बीड कसले नाका। थंय गेल्यार माजाळचें म्हणलें की बरें दिसूं जाय। माजाळे ही अशीच आमगेली पोरां वर्सान वर्स आमगेली पोरां अशी कार्यक्रम करता आमगे होळी टायमाक, आणि अशीच आमगेर आमकां सुद्दां उमेद जाता। आणि त्यासाठी आमी सुद्दां उमेद एक सगळ्या येवन घेवन तांकां साथ दिवन घेवन आनी उमेद करता, आणि अशीच सगळीं पोरां व्यवस्थित करून घेवन आनंदात करचे। आणि आमी एक्सर्विसमॅन आमी फूल सपोर्ट करतले, कळ्ळें तुमकां? कित्याक ह्या पोरान मेन आमकां सपोर्ट म्हळ्यार आमकां सपोर्ट करता म्हणल्यार आमी तांकां सपोर्ट करतले, पण तेमी हे चलोवन उर जाय। सगळे एक सगळे प्रोग्राम बरोबर कोणा पण दुश्मनी करून येवची ना, आमगेले पोरां बरें करून जाय। आपसात झगडी करची ना।
कळलं तुमका? आम्ही लहान असताना असेच करून होळी खेळटाले त्याच्यानंतर आम्ही मिलिटरी गेले आमकां त्या टायमार येवूंक मेळनाशिल्लें पूण ते पोरान आमगेले एकट्याने लोकान आमगेले तो बरोबर दवरलो अशेंच होळी खेळूं जाय म्हण घेवन आनी आमी रिटायर जावन येतरीत आमकां हे पळोवन आमकां उमेद जाली. जय महाराज! आणि दनपारानंतर गावचे काही बालगोपाळ होळे दिवसा घुमट शामळे टाळ अशा वाद्याच्या तालात घरात वचून गाणी म्हणटात. मागीर त्या घराचे लोक तेमकां पयशे दितात. काही जाण वाद दिना आसतना येतात तर काही जाण वेगवेगळी वेशभूषा करून येतात तर काही डबे वाजोवन सुद्धा गाणी म्हणटात. तेमकां शंभो महादेव किंवा बोंबोमकार असे त्या गांवच्या रितीरिवाजा प्रमाणे नांव आसात. असो पारंपारीक शिमग्याचो उत्सवाची सांगता कारवारात आज जाली. देव काटकुट करा पेटीचे गाला पेटीचे पैसे आमका गाला तांबडी भाजी लवा लवा ऐशा मसाला देव. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समर्पभा निर्वेदन कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. काटकुट करा पेटीच्या विखारा पेटीतले पैसे आमका घाला तांबडी भाजी लवा लवा आयच्या शिमगा सुरले देवा सल्लार सुरू उल्लार उरू आमका थळे घेऊन दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पारूला पारूला प्रेम वेडीला प्रेम वेडीला दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पारूला पारूला प्रेम वेडीला प्रेम वेडीला. जंबो महादेव काटकुट करा पेटीच्या विखारा पेटीतले पैसे आमका घाला तांबडी भाजी लवा लवा आयच्या शिगमो सल्लो देव. तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मगतु बरुफी तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बातें करे जुअरफी. मैं झुकेगा नहीं साला. ನಾನು ಹೊರಟೆ ಬೊಂಬೆಗೆ ಬೊಂಬೆ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೊಬ್ಬ ಬೊಂಬೈಗೆ.